बंगळुरूच्या अक्षय पात्रा गोंयच्या हायस्कुलांत 5000 भुरग्यांक मिड डे मील दिवपाक कंत्राट। काणकोण तालुक्याच्या अक्षय पात्रा गोंयची सर्व्हिस करता सुरू। मोदी सरकाराची देशवासीक उत्सवी भेट। एलपीजी सिलेंडर 200 रुपया सवाय, उज्ज्वला लाभार्थ्यांक 400 रुपया सबसिडी। केंद्रीय मंत्र्याची घोषणा, मुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधानाचे उपकार। लोकांच्या सुरक्षेक येरादारी पुलीस रस्त्यार, टुरिस्टांक पिडूक न्ही। ट्रॅफिक एसपी म्हणटा एकाच आयडी वयल्यान मल्टिपल मशिनांचेर लॉगिन जाल्ल्यापासून ईद तालाव सरकाराच्या तिजोरेन, स्कॅम ना। पहिली ते 8वी मेरेन शिकोवपाक खातीर शिक्षण संस्थेन शिक्षक भरती करपाक पात्रता परीक्षा सक्तीची, शिक्षण खात्याचो निर्णय। चौथी पहिली रस्त्यावयली फोंडकुलां भरता पीडब्ल्यूडीन काम सुरू केला म्हणटा मंत्री काब्राल। फोंडकुलां दिसल्यार फोटो काडात आणि धाडात, मंत्र्याचो उलो। कुडचरेच्या सूर्यकांत देसायाच्या खुनाच्या केशीन ताची शेजारीन शेवंती देसाय ताचो पूत सर्वेशाक 10 दिसाची बंदखण, मडगांव कोर्टाचो निकाल। गोय मुक्ती दिसा आदी राना खात्याचे भुरग्यांक खातीर वायल्ड लायफ एज्युकेशन सेंटर। राना मंत्र्याची घोषणा, कांपालार वायल्ड लायफ गार्डन, नर्सरी, वायल्ड लायफ रेस्क्यू सेंटर। अंदू रक्षाबंधना दिसा भद्रकाळ, दाते पंचांगाचो मोहन दाते म्हणटा धार्मिक पद्धतीन विधिवत रक्षाबंधन करतले जाल्यार राती 9 मेरेन करूंक नाकात, सामाजिक जाल्यार केन्नाय चलता। चीनात जावपा आशिल्ल्या आशियाच्या गेम्सांत 634 जाणांचो भारतीय एथलेटिक्सांचो पंगड जाहीर। सेल इंडिया जिखिल्ली, आयक्यू फायलात पात्र गोंयचे कात्या कुतिनोचे नांवूच ना। सरकाराचो तिसरो जनता दरबार 4 सप्टेंबराक, विश्वजीत राणे मुरगांव जाल्यार सुदीन ढवळीकार दिवचले घेतलो दरबार। आमदार मंत्र्यां खातीर सभापती तवडकराचो लेह लडाख स्टडी टूर करपाचो प्रस्ताव। 6 ते 10 सप्टेंबराक टूराचे आयोजन करपाचो प्रस्ताव। केळारी हत्तींचो परत धुमाकूळ, दोडामार्ग रातयां केळी सुपारी माडाची नाशाडी। राज्यसभेन 8 संसदीय स्थायी समित्यो केलो जाहीर। नव्या कम्युनल कायद्याचेर चर्चा करपी मुखेल पॅनलान पी चिदंबरम। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन संवसारातली पहिली 100% इथेनॉलाचेर चलपी गाडी केली लॉन्च। फ्लेक्स फ्युएल आणि 20% इथेनॉल फ्युएलाच्या गाडयांचे गडकरीचे टार्गेट। दिसाक 5000 क्युसेक उदक तामिळनाडूक दिवचे म्हणून कावेरी उदका नियामक समितीन कर्नाटकान दिलो आदेश। कर्नाटकाची शेतकार राज्य रायता संघाचो उदक सोडूंक विरोध। जपानान चढ वाऱ्याक लागून मून लँडिंग आणि एक्सरे मिशन धुकल्ले फुडे। ही जपानाची तिसरी खेप। मिड सप्टेंबरात मिशन परत सुरू करपाची शक्यताय। भारत आणि अमेरिके सहित 34 देशांनी इजिप्तान सुरू जावपा आशिल्ल्या ब्राईट स्टार 23 हे लष्करी कवायतींनी घेतली वाटो। बेरेस्तारासान कवायती सुरू। गीतिका श्रीवास्तव भारताची इस्लामाबादच्या हाय कमिशनाची नवी मुखेली। ह्या पोस्टाचो पाकिस्तानात ताबो घेवपी पहिली बायल। चीनान सोमारा आपलो स्टँडर्ड नकाशो केलो जाहीर। नकाशान अरुणाचल प्रदेश अक्साय चीन वाठार, तैवान आणि वादग्रस्त चीन दर्याचो चीनान आस्पाव। मुल्तानात सुरू जावपा आशिल्ल्या येवपी आशिया कपांतल्यान पहिल्या 2 मॅचींनी भारताचो विकेट किपर केएल राहुल खेळचो ना। हेड कोच राहुल द्रविडाची घोषणा।